नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। वर्ष सोंपता म्हणल्यार गोंयची रीण आनी हेर देण्याचे वजे 22,500 कोटीचे रिझर्व्ह बँकेन केलो पंचनामो। वर्सुकी येणावळी परस तिप्पट वाडटा रीण, खासा रिपोर्ट। गोवा डेरीक केंद्राकडच्यान आयिल्ले 10 कोटी आडकळे पीएमसी डेरी डेव्हलपमेंटाक म्हणून आयिल्लो फंड नॅशनलायज बँको आनी राज्य सहकारी बँकेत खाती आसतना डेरीन पयसो घालप पीएमसीत। हडफड्या विएगस वाड्यार दोगांचो खून। शिरीन मोदी हे 65 वर्साच्या बायले सयत तिच्या कडेन वावराडी आशिल्ल्या ओडिसाच्या कामगाराचो खून। गोवा माल्साचे 2000 टॅक्सीचे टार्गेट। कंपन्या कडेन टाय अप करून टॅक्सीचे ब्रँडिंगाचो प्लान। शेनवारा एका दिसा गोवा माल्सान मारल्यो 3700 रिकॉर्ड ट्रिपी। आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा मिशन सालसेत परिकाराचे ताचो सालसेत डेव्हलपमेंट रेजिनार्डाच्या वाडदिसाक गेल्ले कडेन ताका फुडले खेप सरकार पक्षात येवपाच्यो ओपन ऑफरी। हे वर्स सोंपता म्हणल्यार गोंयावयले रीण आनी हेर देणी जातली 22,500 कोटी। रिझर्व्ह बँकेन राज्याच्या अर्थीक परिस्थितीचो रिपोर्ट दिलो। प्रुडंटान 6 म्हयन्या फाटीं बजेट पंचनामात होच आंकडो दिल्लो। 2,000 कोटी रिणाची भर धरून राज्याचे रीण आनी भौशीक लायबिलिटी वर्साक 2,500 कोटी वाडटा। येणावळ वाड 800 कोटीच। येणावळीचे तिप्पट रीण वाड। गोंयकाराच्या माथ्यार 1.5 लाखाचे रीण। आरबीआयचो रिपोर्ट। राज्याच्या वर्सुकी बजेटा उपरांत प्रुडंट करता तोच पंचनामो आरबीआयनू केला। अंदूच्या बजेटा वयल्यान राज्याची येणावळ खर्च, येणावळ आनी भांडवली खर्च, रीण आनी हेर भौशीक देणी अशा गजालींची विस्कटावणी करून राज्याचे आर्थीक परिस्थितीचो रिपोर्ट भारतीय रिझर्व्ह बँक जारी करता। अंदूचो रिपोर्ट निकतोच आयला। फाटल्या दशकभरांत रीण कशें वाडलां तें पळयात। 2008 6,642 कोटी, 2009 7,149 कोटी, 2010 8,428 कोटी, 2011 9,560 कोटी, 2012 9,951 कोटी, 2013 11,253 कोटी, 2014 13,277 कोटी, 2015 14,086 कोटी, 2016 15,650 कोटी, 2017 16,903 कोटी, 2018 18,641 कोटी, 2019 20,485 कोटी आणि 2020 22,401 कोटी। सरकाराच्या वर्सुकी येणावळीतलो 11.5% वांटो फक्त जूर भरूंक वता, जाल्यार नव्या घेतिल्ल्या रिणांतले 30% रीण आदले रीण भरूंक वता आनी 3 वर्सांनी हो वांटो 50%चेर पावतलो। म्हणजे दर वर्सा घेतिल्ल्या नव्या रिणांतले अर्धे रीण 10 वर्सां आदले रिणाचे प्रिन्सिपल भरूंक वतले। ते शिवाय आदल्या रिणावयले जुराचे प्रमाण येणावळीच्या 20% तेंकतले। वर्स 2012 मेरेन सरकार वर्साक सादारण 700 ते 800 कोटी रीण घेतालो। मुणी 10 वर्सां आदल्या वर्सुकी रिणाची मुद्दल 600 कोटी मेरेन आसा। मात 2012 उपरांत हे वर्सुकी रिणाचे प्रमाण दोबरात वाडून 1800 कोटी वयर पावला। म्हणजे सरकाराची रिणाची मुद्दल आनी जूर भरपाचे खरे संकट सुरू जातले ते वर्स 2022 सावन। ह्या रिणाची विस्कटावणी पळयात। नवे ऑडिट जावचे आशिल्ल्यान आरबीआयन दिल्यात ते मार्च 2017 मेरेनचे रिणाचे आंकडे। बाजारांतल्यान रीण 11,151 कोटी, केंद्राकडच्यान रीण 1,224 कोटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांचो जीपीएफ 2,079 कोटी, एकठांय केल्ले वेगवेगळे रिझर्व्ह फंड 773 कोटी, लोकांची डिपॉझिट्स एडवान्सीस 1,575 कोटी। म्हणजे बाजारपेठेतले रीण सोडून 4,500 कोटींची लोकांची देणी वेगवेगळे फंड आनी डिपॉझिटां सरकारा कडेन आसात। हो मार्च 2017तलो आंकडो। मार्च 2020 हो आंकडो 5,500 कोटींक तेंकतलो। 8वो वेतन आयोग वर्स 1987 घटक राज्या उपरांत भरती जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात निवृत्ती आनी तांचे ग्रॅच्युटीची पेन्शन जीपीएफाचे वजें
जीएसटी वयली केंद्राची कॉम्पेन्सेशन बंदी आनी आदल्या रिणाचे जूर आनी प्रिन्सिपल भरूंक वर्साक सादारण 3,500 कोटी वजें वर्सुकी येणावळीच्या 3 पटीन रीण वाडटा. सगळी आर्थीक संकटां 2022तल्या सरकारा मुखार आदल्या 10 वर्साच्या सरकारान एका बरोबर वाडून दवरिल्लीं आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पीएमसीचे रीण कांडाचो गोवा डेरी बळी. केंद्रान गोवा डेरीक दिल्लो 10 कोटींचो फंड पीएमसी बँकेत आडकळो. नॅशनल प्रोजेक्ट फॉर डेरी डेव्हलपमेंट उपक्रमा खाला गोवा डेरीक हो फंड आयिल्लो. गोवा डेरीन तो पयसो डेरी डेव्हलपमेंटाक घालपाचो. डेरीची नॅशनलायज बँको आनी गोंय राज्य सहकारी बँकेत खातीं आसूनय डेरीन पयसो पीएमसीत घालो. आरबीआयच्या निर्बंधाक लागून आतां 6 म्हयने तरी डेरीक तो फंड मेळपाचो ना. गोवा डेरीच्या आदल्या वादग्रस्त एमडीच्या कार्यकाळातले आनीक एक कर्म. पीएमसी बँकेच्या झटपट रीण आनी ठेवीचेर भरमसाट जुराच्या कारभाराचो गोवा डेरी बळी. केंद्रान डेरी डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टाक दिल्ले 10 कोटी गोवा डेरीच्या वेवस्थापकांनी नॅशनलायज बँको आनी राज्य सहकारी बँकेत अकाउंट आसतना व्हरून पीएमसीत घाले. रिणांच्या स्कॅमांनी आतां पीएमसीची झाडाझडती सुरू जाल्या आनी गोवा डेरीत आडकला सरकारी पयसो. प्रुडंटान डेरीची नवी एमडी राधिका काळेक विचारलें. ती म्हणटा, केंद्रान दिल्ले 10 कोटी पीएमसीत आसात ही गजाल खरी. पीएमसीचेर सध्या आरबीआयचे निर्बंध आसात. तो फंड वापरूंक दिवचो म्हूण डेरीन आरबीआय पीएमसी कडेन पत्र वेव्हार केला. पीएमसी बँक डेरीचे पयशे वापरपाक दितली कारण तो सरकारी फंड. पीएमसीचेर आरबीआयन घाल्ल्या निर्बंधांक लागून गोवा डेरी सध्या 6 म्हयने तरी हे पयशे काडूंक शकची ना. फुडली धडगत ना. प्रकल्प पयल्याच पावण्यार फंडा बरोबर आडकलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. हडफड्या वेगच वाड्यार दोगांचो खून. शिरीन मोदी ह्या 65 वर्साच्या बायलेचो आनी तिचे कडेन वावराडी आशिल्ल्या ओडिसाच्या 61 वर्साच्या प्रफुल्ल जैनाचो खून जाला म्हूण दुबाव. शिरीनाची बॉडी घरांत जाल्यार घरा सावन 150 मिटरांचेर प्रफुल्लाची बॉडी मेळ्ळ्या. शिरीनाक वारावन मारल्या म्हूण पुलिसांचो अदमास. प्रफुल्ल मात कसो मेला ते पोस्टमार्टम रिपोर्टा उपरांतूच खंय कळपाचें. शिरीन फाटली 21 वर्सां जाली थंय रावताली. तेच घरांत तिचो स्टुडियो चलतालो. Obviously, if we'll register a case, the deceased, the accused is also passed away. Okay, but is it established that he was also hit by Modi? Because We are investigating that how he fell. We are investigating. Thank मिशन सालसेत आपले न्ही ते भाई म्हणटालो. आपले सालसेत डेव्हलपमेंट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साश्टीत गेल्ले कडेन उलयला. उदरगतीच्या बाबतीत खंय सरकारा कडच्यान खंयच कमी अदीक जावचें ना. वेस्टर्न बायपासाचे आनी नुवे जंक्शनाचे इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो. वेस्टर्न बायपास खंय स्टिल्टांचेर जावचो ना, मात उदक निस्तून मेकळी वाट दवरतले. Not mentioning as a mission Salset. I'm not mentioning it as. बाई कशें आसा, बाई ते आयलो काय मिशन सालसेत म्हणटालो. म्हाका तें म्हणपाचें ना. बट ड्यू रिस्पेक्ट टू द बाईन सदांच म्हणजे कदाचित बरेचशे सालसेतकार आतां म्हाज्या बरोबर आयला. ते बाईन तेंचेर जो फेथ विश्वास तांचेर दाखयल्लो तो कदाचित तांकां आतां दिसून आयला आसतलो. द बीजेपी वील डू द डेव्हलपमेंट ऑफ देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द सालसेत. डेफिनेटली द सालसेतींतले बरेचशे लोक, ते आमदार तर आमच्या बरोबर आसात, सरपंच पंच हे सुद्दां ज्या पद्धतीने हे सरकार डेव्हलपमेंट करता ते पळोवन आपली वेगवेगळी कामां जी आसा ती सतत घेवन येत आसतात. त्या खातीर तुमी म्हणूं येता की मिशन सालसेत म्हणण्यापेक्षा सालसेत डेव्हलपमेंट म्हण. मुख्यमंत्र्यान नव्या जंक्शनाची पळोवणी केली. साळ न्हंयचे खंय 2 टप्प्यात ड्रेजिंग जातलें. तो फक्त तुमकां हेवटेनचें उदक तेवटेन वचपाचो हो विशय आसा. उदक हेवटेन भरता आमी हे फावटी व्हेरीफाय केला. आमचो पीसी थंयसर आयिल्लो. बट तें उदक हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपाचें प्रोविजन आमी करता. जरी आमी तुजें म्हणणें आसा पिलराचेर जावचो ना तो, बट पिलराचेर जावचो ना, बट उदक सगळें हेवटेन भरलेलें उरचें ना. तें उदक वचपाची प्रोविजन करता. ओके, आयदर ताका कदाचित बिगर साकोटायप आसतलो. हय हय तो दाखयतलो तुका. पयलीं सद्या हें जंक्शन डेव्हलपमेंट करपाक आनी हे जंक्शनाचो कनेक्टिविटी आमगेल्या वेस्टर्न बायपासाक ह्यो आमगेलो मेन इश्यू आसलेलो नुवे विलेजा जालो. तें आमी आतां सेम आतां हिंग दाखोवपा हाडला. आनी आमगे रिवर्साल मेन रिवर्साल आमगेली सारकी पुरवान कवर जालो आहा. रिवरा मोदी झाड जालें आनी हें उदक वचना जायना. आज कितू
क्रोरांनी फार्मर्सां आज आमकां फारीक करप पडला शेत कुसलें ही डिसेल्ट करपा जाय हें एक प्रायोरिटी. हे 2 फेज केलो आहा CM फेज 1 आनी फेज 2 म्हळ्यार ही फेज 1 वेर्ना टू आमगे हारेबा हिंगा फिश मार्केट ही पयली जावपा जाय. हांवें आयकिल्लें ते भाशेन WRD की ते फेज 2 पयली करपा सोदताय म्हणून ती सेम. You had a meeting I think with the sarpanch. साळ रिवर डिसेल्टिंग हो विशय जो आहा पळय रे ॲक्च्युली ताका खरें म्हणजे तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आमी सगळ्या म्हणजे ज्या भागांतल्यान साळ रिवर व्हांवता पळय न्ही त्या सगळ्याच्या लोकांच्या इंट्रस्टान आमी ती करपाक सोदता. आतां हे करता आसतना तेणी म्हटलां तें बरोबर आसा 2 फेजींनी आमी करता. पण खंयची रिवर जर ड्रेजिंग करतले किंवा ती डिसेल्टिंग करतले आसत जाल्यार ज्या कडेन ती दर्याक जॉयन जाल्या पळय न्ही थंयच्यानूच ती सुरू करची पडटली. ती वयर सुरू जाल्यार थंयच्यान आमकां शेवटी डिसेल्टिंग करपा खातीर जी डिसेल्टिंग मशिनरीज लागता किंवा जी बोट लागता तितूंतल्यान डिसेल्ट करीत करीत वयर वयचें पडटा. सो ती समुद्राक टच जाल्यार थंयच्यान डिसेल्ट करीत वयर वयचें पडटा. From the mouth of the रायट फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर. माउथ ऑफ द रिवरच्यान सुरू करपाचो असो तरी आत्ता प्लॅन आहा आमचो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. फुडले फावट आलेक्सान अपोजिशनात रावप काय सरकारात ते ताणें ठरोवंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची आलेक्साक ओपन ऑफर. आलेक्स रेजिनाल्डाच्या 50व्या वाडदिसाक सत्ताधारी विरोधक आजी माजी आमदार मंत्री सगळे पावले. मायकल म्हणटा आलेक्स फुडल्या विधानसभेत सरकारात मंत्री आसतलोच. कितलो मोग ताका भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या आमदारांक तेज्या विशयी आसा हो तुमी जाणा जावपाचो. कोण येवंक ना ते तुमी ठरया ते हांव सांगना. रिजनल कोण येवंक ना पळय न्ही ते तुमी ठरोवपाचें ते हांव सांगना तें तुमकांय कळ्ळां आसतलें. मायकल म्हणटा तो फुडले फावटी सरकारान आसतलो. हांव अशें म्हणचो ना ताणें ठरोवचें आनी हीज वीश इट इज हीज वीश. ओके थोडी कुडतरीच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय. कुडतरीच्या लोकांनी ताका आशिर्वाद दिवपाक जाय. कुडतरीच्या लोकांनी ताच्या बरोबर रावपाक जाय. ऑफकोर्स कुडतरीचे लोक ताच्या बरोबर आसा. आज जर रेजिनाल्ड फाटल्यान वळून पळयलो जाल्यार म्हाका खात्री आसा की रेजिनाल्डाक एक कॉन्फिडन्स आसतलें की 50 वर्सांत आपणें जें कितें बरें काम केलां तें कितलेशें आपल्या मुखार पावपाक शकतले. लोकांचो तेंको 50 वर्सांत आपणें मेळयला हो भरपूर प्रमाणात आसा. All 40 colleagues, I want to say thank you to them. I take this opportunity to say thank you to them. I want to really thank them from the bottom of my heart that they have encouraged me. Maybe some of them have said something back to me, no problem. But they have encouraged me, they have helped me to come up and be what I am. आणि खरो न्याय तेका जो तर दितलो जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या फावटी जेन्ना तो जिखतलो तेन्ना तेका आमी न्याय दितले 100%. तो मिनिस्ट्रीन आसतलो. हे फुडली फावटी हे टर्मान आसतलें वो फुडलो टर्मान आसतलें ते ओन्ली गॉड नोज. ह्या फावटी म्हाका दिसना तेणे डिसिजन घेतला की आपूण ऑपोजिशनान रावन जे इश्यूज गोंयचे रेज करपाक जाय ते आपूण रेज करतलो म्हणून. 2 वर्सां उपरांत नेक्स्ट इलेक्शन आहा. सो 2 इयर्सा उपरांत म्हाज्या हिसपान बाब रेजिनाल्ड लोक ताका निवडून दितलेच गोंयच्या लोकां खातीर काम करपाक. आनी रुलिंगान येवन मंत्री जावन काम करप एक वेगळें हें आसता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोवा मायल्स येता त्या कांय दिसांत 2000 टॅक्सीचे टार्गेट गाठता. टॅक्सीवाल्यांक आनीक 4 पयशे जोडपाची संद मेळची म्हूण गोवा मायल्स कांय कंपन्यां कडेन टाय अप करून टॅक्सीचे ब्रँडिंगाचो प्लान करता. तेच प्रमाण गिरायकांकूय कॅशबॅक स्कीम दिवंक यत्न चल्ल्यात. शेनवारा एक दीस गोवा मायल्सान 3700 ट्रिपी मारल्यो. गोवा मायल्साक एअरपोर्ट, उत्तर गोंयच्यो दर्यादेगो, पर्वरे, पणजे वाठाराक खंय बरो रिस्पॉन्स. काल आमी सगळ्यांच्या मॅक्झिमम ट्रिपी केल्या. अरावंड 3700 सुमार ट्रिपी जाल्या आमच्यो. आतां मॅक्झिमम बिझनस खंयच्यान आयलो 23% सुमार आमच्या एअरपोर्टा वयल्यान आयला. 21% बागा, कलंगूट आनी कांदोलीम ह्या बीच बेल्टा कडच्यान आयला. 17% आमकां पर्वरीम आनी पणजीम ह्या एरियेंतल्यान. 21% जो आसा 19 ते 21% तो आमकां मडगांव आनी नियरबाय बीच बेल्ट जो आसा थंयच्यान आयिल्लो आसा. सद्याक आमी कितें केलां की मडगांव आनीक वास्को हांचे टॅक्सी सद्याक घेवपाचे थोड्या दिसां खातीर बंद दवरला. कित्याक आमकां टॅक्सी थंय वाडयल्ल्यो खूब जाल्यात
आनी तांकां आतां मॅक्झिमम बिझनस दिवपाचो कसो हांचेर आमचें लक्ष चड आसा आनी आतां ऑलमोस्ट आमी 2000 क्रॉस करतले आनी थोड्या दिसान टुरिस्टांक आमी आनी थोड्या दिसान कांय हांचे कडेन आमचे टायप चालू आसा पेटीएमा कडेन ऑलरेडी टायप जाल्लें आसा आनी पेटीएमा थ्रू समज जर तुमी बुकींग करतात तांच्या वॉलेटा थ्रू तुमकां तांचे कडेन कॅशबॅक ऑफर्स दवरल्यात तश्योच आमी बाकीच्या कडेन आतां उलोवणी चालू आसा आमच्यो इन कार ब्रँडिंगाचेरच आमचें लक्ष आसा म्हणजे आतां समज ड्रायव्हर टॅक्सी मारूनच कमोवपाचो ना ब्रँडिंगाचेर आमी तांकां शेअरिंग बेसिसाचेर आमी तांचे कडेन शेअर करतले कंपनीच्या कडच्यान आमी एडवर्टिजमेंट घेतले आनी भितर ब्रँडिंग करतले आनी तांकां आमी शेअरिंग दितले जातले सो तांचो तो इनकम आसतलो तो वाडोवपाचो आमचो खूब प्लॅनिंग चालू आसा. अंदू गोंयांत जाता तो 50वो भांगरा महोत्सवी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफी. हे वर्सा इफीचो भागीदार देश रशिया. इफीत भारतीय भाशांतली 26 फीचर फिल्मां जाल्यार 15 नॉन फीचर फिल्मां दाखयतले. अमिताभ बच्चनाक दादासाहेब फाळके पुरस्कार फावो जाल्ल्यान ताची कांय फिल्मां इफीत आसतली. माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर पत्रकारां कडेन उलयलो. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती इफी जातलो. इसमें 200 से ज़्यादा दुनिया की विभिन्न देशों की फिल्में भारतीय अनेक भाषाओं के 26 फीचर फिल्म्स 15 नॉन फीचर फिल्म्स दिखाई जाएगी. इसमें सैकड़ों कलाकार दुनिया भर के और 10,000 से ज़्यादा फिल्म प्रेमी इसमें हिस्सा लेंगे. ये बहुत ही शानदार इस साल 50वां वर्ष होने के कारण 50 वर्ष पहले जो फिल्में बनी थी उनका भी प्रदर्शन अनेक फिल्मों का इसमें होगा. इफ्फीचे भांगरा महोत्सवी वर्स आशिल्ल्यान 50 वर्सां आदली वेगवेगळ्या भाषांतली 12 फिल्मां दाखयतले. दृष्टिहीनां खातीर एक खासा फिल्म आसतले. दृष्टिबाधित लोगों के लिए फिल्मों में जो संवाद होते हैं वो तो वो सुन सकते हैं, लेकिन दो संवादों के बीच अगर एक दृश्य है 1 मिनट भर का और उसमें क्या हो रहा है ये उनको नहीं समझता, इसलिए वो टुकड़ों टुकड़ों में फिल्म समझ सकते हैं. इसको एक सीधा कहानी के रूप में जो वर्णन है, नैरेशन है, वो जहाँ फिल्म में डायलॉग नहीं है वो नैरेशन के साथ दृष्टिबाधितों के लिए भी एक फिल्म का प्रसारण होगा. ये एक नई पहल है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उसगांवा गांजेच्या लोकांक फाटले वर्स जाले पिवपाच्या उदकाच्यो कटकटी. उदक आयले जाल्यारूय खंय ते सामकेच खोदूळ येता. PWDच्या ऑफिसांत वचून लोकांनी सांगून जालें, मात कांयच फायदो ना. उदक पिवन भुरगीं दुयेंत पडटात. फुडले 8 दिसां भितर उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालोना जाल्यार उसगांवा रस्तो आडोवपाची लोकांची तयारी. आज 5 दीस जाले आमकां नळ ना. 5 दीस भितर आमी काय व्हरता हाडटा, आमच्यान काय हाडूनच उदक. उदक कशें खोदूळ येता तुमकां नळाचें? सामकें खोदूळ. आमकां मेन लायटी लागून प्रॉब्लेम आसता. लायट नासता आनी आमकां उदक म्हाका तर अजिबात उदक चडना वयर हांगासर आमची चड उबार जाता न्हू, ताका लागून सामकेंच उदक चडना चडना. आनी येता ते सामको तांबडो रेबो येता. आमी बांयचे खंयचे उदक हाडून हें करता. कशें म्हणून हें करपाचें, त्रास इतले काडपाचे. टँकर तरी येता तुमकां टायमार हांगासर? टँकर सुद्दां ना, सामके त्रास उदकाचे हांगा. ते वयर बांदला डोंगरार व्हडली टाकी बांदल्या सारकी. म्हाका दिसता अर्ध्या गोंयभर उदक सप्लाय जातले त्या टाकयेंतल्यान. पूण आतां ते आमकांच जर उदक सप्लाय ना, अर्ध्या गोंयभर आनी कित्याक उदक सप्लाय करतले ते? खोदूळ उदक पिवन खंय एका भुरग्याक लेप्टोस्पायरोसिस जालो. उदकांत लेप्टोस्पायरा बॅक्टेरिया सापडला. ताका जीएमसीच्या दोतोरांनी 48 वरांची गॅरंटी दिल्ली. भुरगो मरणांतल्यान वाटावला. फुडल्या 8 दिसांत गांजेच्या उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालो ना जाल्यार लोक खंय रस्तो आडायतले. 8 दीस हॉस्पिटलान आशिल्लो बांबोळे म्हणून हे उदकूच पिवन ताका लेटोस्पीक बॅक्टेरिया म्हणून एक हे जाल्ली, किडनीन इन्फेक्शन जाल्लें तेज्या म्हणून, आनी तो मरणांतल्या दारांतल्यान परतून येयला. 48 तास दिल्ले म्हाज्या चेड्याक. सद्दां उदक खोदूळ आसता. सगळो रेबो पोना बसलेलो आसता उदकाक आनी डेली आमकां बांयचेर वचपाक आमकां शक्य ना उदकाक लागून. जावं कोण हे हायर ऑथॉरिटी आसा तांकां तेंचे कडेन मागता की आमचो जो उदकाचो लायटीचो प्रॉब्लम आसा तो 8 दिसां भितर सॉल्व करचो. ना जाल्यार आमी 9व्या दिसा रस्तो आडोवंक रस्त्यार बसतले आनी तेन्ना सरकारान आमची नोंद घेवची हे उदक आनी लायट आनी आमी तुमचे कडेन कांय मागना. गांजेच्या उदकाचे टाकयेवेलो PWD ऑपरेटर म्हणटात थंयचो फिल्टर सारको ना. वेल्यान एकल्याकूच धांवधांव करची पडटा. जाता नजो जावन तो धडपड करता. केन्ना कितें जाता
न्हंयक उदक दाट येता सामकें उदक पावस पडल्या नंतर उदक सामकें एकदम आनी हो आमचो जो फिल्टर जो आसा ते फिल्टराची कॅपेसिटी सामकी उदक दाट जाल्यार ते फिल्टर जावपाची कॅपेसिटी ना 1 किलोमिटराचेर पंप आसा आनी 1 किलोमिटरा पर्यंत हांगा उदक येता मेंटेन करचो पडटा म्हाका एकट्याक एक जाल्यार दुसरें म्हणजे लायटीचो प्रॉब्लेम म्हणजे लायट हांगा सारकी कंटिन्यू अशी लायट नासताच ह्या दिसांनी तो केबल जे कितें घालता येयल्ले आसा केबल फॉल्ट जाता आनी प्रॉब्लेम जाता लायटीचो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मडगांव आख्या उक्त्यार चोरयांक वयर वडयतना 3 जाणांक लोकांनी धरून पुलिसांच्या स्वाधीन केले. फाटले कितलेशेच दीस जाले असले प्रकार घडटात. थंय कोयराच्यो राशी पडटाल्यो. निमाणे थळाव्याकूच रातपाळी करून चोरयांक वयर वडयतल्यांक रंगे हात धरचे पडले. MMC खंय उक्त्यार कोयर वडोवपाचो नेम बोर्ड मारूकूच उरली. नजर दवरूंक कोण ना. आम्ही सदा उडीना आणि हांगसर ते 2 जाण दवरलेचे आयला तांकां आमी धरले तांकां धरले पुलिसांक आपयले पुलिसां कडेन तांकां दिले आनी तांकां धरता म्हटल्यार आनी एकटो कोण तरी उडोवपा आयलो ताजे फाटोफाट आमचे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर वचून दुसरे खंय तरी स्पॉटार उडयताले ते तांकां धरले आनी हाडले आनी पुलिसांचे स्वाधीन केला तांकां आतां 3 जाणांक 3 जाण आनी ताजेर एक्शन घेवपा जाय बेश्टे ते 5,000ची फायन लायले आनी थंय कोणी कितलेय वडयले म्हणून ते जायना इतले वडयताले आसा थंय लायला पूण ताजेर कितें तरी उपाय जावपा जाय आनी आमकां लोकल तुमी जर रातची ताजेर वॉच दवरा म्हटल्यार हांगा आसा ते सगळे आमी सिनियर सिटीजन आमी इतली रातची वॉच दवरूंक शकनात. रेड हँडेडली caught them, it is proved. So this has to be absolutely stopped and corrected on time without any further delay. Then only I can appreciate the Madgaon Municipality Chief Executive Officer and whoever the authorities are there who are looking after are in charge of this problem. मनीस मरे तू धंदो तू दवरली करता न्ही तू धंदो खंय करता आनी कचरो तुगेलो आमी हांगा घेवपाचो न्ही आनी केन्ना एक म्हयन्यांतल्यान बाबा एक तू उडयता मॅडम हाजे पयलीं 4 फावटी उडयला आनी हांव फोटो काडपा येवं जाल्यार ते गेटी कडल्यान हें घेवन धांवले. आता पळोवया युनायटेड फ्रेंड्स पणजेन कसिनो जेटी कडेन घडोवन हाडिल्ली 13वी अख्खी गोंय नुस्तें गरोवणी सर्तीची कांय मजेशीर खिणचित्रां. We have been organizing this fishing competition for last 13 years continuously, and this time the response was very well. Good response from all over Goa as well as from outside, from Belgaum, from Karwar and everywhere. Rest of the places you can say from Mumbai also. And I would like to tell you all the entries this time is 130 plus entries. We have a good response, and Goans always like fishing. And fishing is our daily bread, you can say. Fish curry rice is our tasty part of our Goan life. We would like to invite each and every one for next time to come for fishing and have a good fun in Panjim. There is no eel, there is no crab, and there is no milk fish. That is called unkir. That is not counted. आणि आता हे न्यूज बुलेटिन सोपचे पयलीं पळोवया केप्या घुडे आवडेचे शांतादुर्गा चामुंडेश्वरीचे आणि बाणावलेचे श्री लक्ष्मी देवीचे मखर.
हें देवस्थान पयलीं आशिल्लें कुडतरी म्हणून ताजें नांव मूळ येता शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी कुडतरी महामाया. अशी सांगतात की 1510 पुर्तुगेजान गोंय घेतलें आनी 1540 उपरांत बाटाबाटी खूब प्रमाणांत सुरू केली. तातूंत 1560 इतकी बाटाबाटी केली की आमचे जे पळय कुळावे आशिल्ले पयलींचे ते पळून ते कर्नाटका पावले, थोडे केरला पावले. पूण तरी आसतना आयज थिंच्यान ते सुद्दां हे कार्यक्रमाक हजर सामके येतात. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबऱ्यो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.